विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सोमारा सरकार पक्षाचेर फोग काढलो। सरकार पक्षाच्या म्हणण्याचे सभापती चलता। सरकार पक्ष टाइमपास करून सभाघराचो वेळ फुकट घालयता। लोकशायेची हत्या करपाक तांकां सभापती मान्यताय दिता असो आरोप विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सोमारा केलो। तशेंच हे सगळे नाटक सभाघरात येवपी 5व्या वादग्रस्त प्रश्ना खातीर आशिल्ले असो आरोप फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। RDX खातीर परवरच्यान संजय मनोली। वॉकआउट केल्लो हा इन प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द फिलिबस्टरिंग म्हळ्यार टाइमपास टेक्नीक जी सरकार पार्टी थंय भितर करता आनी जाका स्पीकर अलाव करता। स्पीकर थंय ओग्गी रावन हें सगळें गोंयचे लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्साची फकाणां करता आनी लोक म्हणजे गोंयचे लोक हांकां हांसतात। हें सगळें ताणें इतल्या खातीर केल्लें कित्याक एक प्रश्न येवपाचो आसलो, 5वो प्रश्न जो बाबूश मोन्सेरातान घाल्लो, जाका हांव आनी दिगंबर कामत क्लब्ड आसले। हो प्रश्न आशिल्लो एक स्कॅमाचो। एक FIR फायल जाल्ली आहा, नेवरा जमीन आनी सगळे प्रोसेस एक्विजिशनाचो कंप्लीट करून लास्टाक लँड एक्विजिशन लॅब्स जावंक दिले आनी हातूंत भरपूर व्हडलें स्कॅम आहा। आज सांग्या वयलो प्रश्नाचेर पणजेचो आमदार पणजेचे प्रश्न विचारता आनी थंय स्पीकर ओगी आहा। आमी विचार करता स्पीकराचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक आनी म्हाका दिसता हें नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर सामकें ताजे सगळो पाडो ताजेर वाचून दिवचो पडटलो आमकां, कित्याक हांगा लोकशायेची हत्या स्पीकराचे प्रेझन्सान ती अलावड जाल्ली आहा। पण हांगा ज्या पद्दतीन चल्लें म्हणजे आतां जवळ जवळ 1 वर जावपाक आयलें आनी तिसरो क्वेश्चन चलतालो। हाजे वयल्यान पळयल्यार दिसता की खंयच्याय परिस्थितीन तांणी ठरयल्लें की हो क्वेश्चन 5 नंबराचो क्वेश्चन येवपाक जायना। आनी म्हाका दिसता आमी ते लोकशाही म्हणटा पळय, त्या लोकशाही भितर आमचो अधिकार आसता प्रत्येकाक क्वेश्चन विचारपाचो आनी सरकाराचें कर्तव्य आसता क्वेश्चनाक आन्सर दिवपाचें। पूण ज्या पद्दतीन हावसा भितर चलता हें खरें म्हटल्यार सामकें निशेध करपा सारकें आसा। स्पीकराचें एकूच चुकता ते म्हणजे सगळे एकदम उबे रावतात तेंचे आमदार आनी ऑपोजिशनान कितें विचारलें जाल्यार सगळे आड्डून वगी राव नेटान उलयतात की आपले क्वेश्चन ते एक्सपोज करपाक ते दिना। हेच्या खातीर आमकां खरोखरच अशें दिसता की नो कॉन्फिडन्स इन दी स्पीकर हिमसेल्फ। आयचो जो प्रश्न आशिल्लो जे इट इज गॉन थ्रू एवरी लँड एक्विजिशन प्रोसेस वेर इवन सेक्शन 5A बिकेम एप्लिकेबल एंड सेक्शन 6 रिकमेंड जाल्लो आनी सरकारान हो यूज केलो ते पळोवंक गेलो जाल्यार वी थिंक द गव्हर्नमेंट इज ओनली ट्रायंग टू हाइड सम फॅक्ट्स आनी एटलीस्ट आज पत्रकार दिवस, द पावर ऑफ द पेन शूड बी ऑल द मोर एप्लिकेबल टुडे। तुमचे कर्तव्य जाता 4th इस्टेट म्हणून की हे एक्सपोज करपाक जाय। So exactly it is a pre-planned that they wanted to lapse this thing, and yet now if you go to see, it belongs to some hotel, some Kamani, some group of hotel. Definitely someone has received a big Santa Claus who has come down and given them a Christmas gift on this in this year of 2013. So I am saying simply that government should not use 2 yardsticks against another. You talking inside BJP office and your Lucknow center is okay. Housing board and but speaking in the house, our question can get on my head. This is threatening the speaker.